जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जनात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्या कितलो चड बऱ्यो वस्तू दिवचो ना गाय. जायते फावटी मागता आमकां भोगता देवान मागलें कित्याक दिवना म्हज्या जिवितांत, तांकां सगळ्यांक दिलां म्हज्या जिवितांत दिता कित्याक दिवना. बळकाची सुतई म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी करिज्माच्या वेळार आसा. जायत्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करना आसा. आज आयची वाचपां आमकां मागणे विशयंत सडीत विवार घेवंक उलो दिता आसतना मागणे आमकां कशें मागोवंक शिकयता म्हणल्यार देवा तें मागोवंक कशें शिकयता म्हणल्या विशयंत नियाळ करया. उडस येता एक काणी अशी आसा. दोगां भुरगीं एकामेकां आर्ग्यू करतलीं, एकामेकां उलोवन आसलीं. कितें तें एक भुरगो म्हणूंक लागलो, जर तर हांव देवा कडेन मागलें जाल्यार देव म्हाका कितें मागता तें सकट दिता. ताका आनीक भुरगें म्हणूंक लागलो गे ना, देव मागल्यार दिना. भुरगीं दृढ मनान म्हणूंक लागलीं हांव कितें मागता सकट दिता म्हाका देव. ताका तात विरुद्ध जावन भुरगें परत म्हणूंक लागलें ना, मागलें देव दिना. ताका तें भुरगें उठलें, इगर्जेक गेलें, दोळे धांपोवन मागोवंक सुरू केलें. मागता 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 मागोवन भायर येता आसतना आनीक भुरग्यान विचारलें की तुका मागलें कितें मेळ्ळें. भुरगें आसच्या तोंडांत तें म्हणूंक लागलें की देव म्हाका दिता, खंयच्या वेळार गरज आसा ताका कळीत आनी त्या वेळार म्हाका दिता म्हणूंक लागलें की हय म्हगेच्यो भयणो, देवाक कळीत आसा खंयच्या वेळार दिवची म्हणली ती गरज. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दोन संगती पळोवंक मेळटात. पयलें जावन जेजू सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. ह्या जेजू सांगले उतरांत मोगाच्यो भयणो पयलें जावन एक कितें गंभीर आतां सिरियसनेस आसा. त्या खातीर खाली मागा म्हूण सांगना, मागा सोदा बडया. त्या खातीर ह्या मागण्यांत कितें एक गंभीर आतां सिरियसनेस आसा. सोंपें मागणें न्ही. दुसरें जावन अशें मागता आसतना आमकां दिसून येता प्रयत्न. हांव जाणा मोगाच्यो भयणो, तुमी जायतीं हर एक ब्रेस्तार येतात. थोड्यांनी 9 दिसांचे 7 दिसांचे नोवें धरलां आपणाक मागलें मेळटा म्हणून. आनी तुमी प्रयत्न करत आसात जाल्यार मागण्यांत प्रयत्न आसूंक जाय. आनी कशें आसूंक जाय मागणें, म्हणजे मागणें कशें आसूंक जाय. मागण्यांत तें भक्तीपण दाखोवन येता. ताजे सांगता ह्या शब्दांनी आमकां दाखोवन येता सोंसणेकाय. आमी मागतना सोंसणेकाय गरजेचें. त्या भुरग्यान पळया मागलें पूण देव जण आसा खंयच्या वेळार दिता म्हणल्यार कळीत आसा. त्या खातीर सोंसणेकाय ते भुरगें भायर येता. आमच्या मागण्यांत सोंसणेकाय जाय. थोडी पट्टी अशें करता की आमच्या ह्या बोवरेन जियेत आसतना आमी कितें मागता त्याच वेळार आमकां मेळटा, त्या संवसार आसा. पूण मागण्यांत तशें न्ही. मागण्यांत तिरसन आसूंक जाय, सोंसणी आसूंक जाय. तशें जाल्यार आमी करचें मागणें आमकां कितें करूंक शकता. पयलें जावन हांवें करचें मागणें म्हाका देवा कडेन संभाशण करूंक शिकयता. मागणें म्हळ्यार उलोवचें कोणा कडेन, म्हज्या देवा कडेन. मागणें म्हाका संभाशण, म्हाका उलोवंक शिकयता. कोणा कडेन, म्हज्या देवा कडेन, म्हज्या जेजू कडेन. आनी जेजू म्हजे कडेन उलयता. मागण्यांत संभाशण आमी करता. म्हज्या देवा कडेन आनी देवान म्हजे कडेन संभाशण करचें. मागणें एकामेकां समजोवंक आदार जाता. मागण्यांत आमी समजोता कोणाक, आमच्या देवाक. देवाक आमी समजता आनी देव म्हाका समजता. गरजेचें मोगाच्यो भयणो. मागण्यांत आमी देवाक समजता आनी देव म्हाका समजता. मागण्यांत हांव देवाची जानवाई आपणयता. आमी जाणा मागणें केल्लें तितलें आमी देवाक लागीं जाता. देवा विशयांत आमकां चड जानवाय मेळटा, ताचो अनुभव जाता. देवा विशयांत आमी जानवाय जोडटा, देव आमचे विशयांत जानवाय घेता.
ह्यो एक मागणें जावन आसा देवाक जना जावचें वा जानवाई भरचें. मागणें बरवसो सोडयता, मागणें बरवसो सोडयता. हांव बरवशान भरता कित्याक हांव निराशी जायना. मागणें म्हाका बरवशांत भरता. आखरेक मागणें म्हाका देवा सरशी हाडटा. हांवें सदांय मागणें करता आसतना पळय मागण्यांत गरजेचें हांवें सांगलें सोंसणेकाय जाय, मागण्यांत तिरासन जाय, मागण्यांत आमकां भक्तीपण जाय. तेन्ना आमी मागणी करता आसतना अरेपटे जेजू सरशी येता, देवा सरशी येता. हें जावन आसा आयच्या पयल्या वचपान, आयच्या शुभ वर्तमानांत पयलें. दुसरें जावन आमी पळयता तुमचे भितरलो कोणी तो बापूय उंडो मागता जाल्यार आपल्या पुताक फातोर दिता वा मासली मागतल्याक जीवदां दिता. हांव चिंतता मगचे बाबेनो, तुमच्या भुरग्यांनी मागतना तुमी कितें दिवना? सक्कड दिलां की ना? बरें सक्कड वस्तू दिल्यात दिना? चिंत्या तुमी तुमच्या भुरग्याक विसरतना सक्कड दिलां जाल्यार बरी वस्तू मुखार अशें आसा. तुमी कोटे मनशा जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जनात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितलो चड बऱ्यो वस्तू दिवचो ना गाय. तुमी कोटे मनशा, कोटे म्हळ्यार पाड म्हणून गी न्ही, कोटे मनशा म्हळ्यार मनीस. तुमी मनशा साहेबाची, तुमी मनशा साहेबाची तुमी जर तर दिवंक तुमकां बरें वस्तू कळीत आसा जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप मनशां लिमिटेड न्ही गे, मनशां गड आसा. देव लिमिटेड न्ही, गड ना ताका कळीत आसा कितलीं दिवेत, पूण तुमचो देव सर्गीचो बाप कळीत आसा ताका कितें दिवचें म्हणून. मगाच्या बाबयनो उडस कड्या आमी दिता आसतना कशें दिताले हांव, पूण आमचो सर्गीचो बाप कशें दिता म्हणल्यार समजून घेवया. पयलें जावन सर्गीचो बापूय सरींची आवय दिसतना सूख करता. उडस्तोरा संवसाराची बापूय आनी आवय दिता आसतना सूख करता, पूण सर्गीचो देव दिता आसतना सूख करिना. तुमी विचारलें आपल्या भुरग्यांक सक्कड दितात न्ही गे, मोगा खातीर, तांणी विसरची रिते खातीर, भुरगीं बेजाराय करता खातीर आनी कित्या कारण जावं पुरो दितात दिता दितात दिता आसतना तुमकां कळीत ना बरें की वायट कळना. थोडे दिता आसतना बऱ्या मनान दिता, पूण तें वायट जावं की सकतलें, भुरग्याक अवघड करूंक शकतलें, पाड करूंक शकतलें, पूण देव दिता आसतना सूख करिना. कित्या? देव कळीत आसा. हांवें सांगलें न्ही, देवाक कळीत आसा दिता आसतना कितें दिवचें. जर तर तें बरें न्ही जाल्यार देव दिना. जायते पटी मागता आमकां भोगता देवान मागलें कित्याक दिवना म्हज्या जिवितांत, तांकां सक्टांक दिलां म्हज्या जिवितांत दिता कित्याक दिवना. जावं पुरो देवाक कळीत आसा कितें बरें, त्या खातीर देव दिता आसतना सूख करना, संवसारी आवय बापूय दिता आसतना सूख करूंक साध्य आसा. दुसरें जावन संवसारी आवय बापूय दिता आसतना रागार पडटली, पूण आमचो देव रागार पडचो ना. तुमी रागार पडल्यात की दिता आसतना आपल्या भुरग्यांनी विचारतना नांतना, पूण थोडी पटी थोडी आवय बापूय रागार पडटात. तुका समजूंक जायना गे आमचे कश्ट, तुका समजूंक जायना गे, तुका दिल्या बरें न्ही म्हणून रागार पडटली. थोडी मारलें आसा, तुमी मारूना जावं पुरो, दुसऱ्या आवय बापूयन मारला जावं पुरो, पूण आमचो देव रागार पडना. रागार पडनातलो देव हर एक पटी विचारता आसतना दिता. आमची सर्गींची आवय बापूय दिता आसतना दूख येतली आनी थोडी आवय बापूय जीव काडटली. आमी जाणा मोगाच्या बाबायनो कितलीशी आवय बापायनी जीव काडले आसात, कितल्या आवय बापायनी दूख येयलें आसा, समजून घेवंक ना. पूण आमचो देव सर्गीचो बाप तो समजून घेता आनी काकलूत देव ताजी काकलूत इतली अपरमित की आमी जाणा परनसल्ल्यांत लोकांक परत परत सूख करता आसतना देव बक्षिता, काकलूत दाखयता. आनी तीच काकलूत जेजू जावन आसलो नव्या सल्ल्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. तो मातेव सुंकागार मातेव काकलूत दाखोवची. जाकेव संवसारान नाका म्हणून विबाडलो पयस दवरल्या व्यक्ती जाकेवाक देव काकलूत दाखयता. पद्दवरान सिरकून पडली स्त्री ती सक्तांनी फातोर मारूंक सोदता आसतना जेजू तिका बोगसून काकलूत दाखयता.
ही जावन आसा आमच्या बापाची ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताची काकलो तो वय म्हाका बाबयनो संवसारी लोक संवसारी आवय बापाय दिवच्यान सुकून पडटली रागर पडटली जीवेशी मारतली पूण सर्गीचो बाप दित आसतना कितें दिजें समजतलो सारकें दितलो आनी काकलो दाखयतलो त्या खातीर म्हाका बाबयनो आमी मागची रीत गरजेची आमच्या मागणान तिरासन जावंक जाय तिरासन आसूंक जाय आनी मागता आसतना लज नासतना मागूंक जाय आनी ह्या सारांश आयच्या पयल्या वचपांत आमकां दाखोवन येता कितें तें एस्तेरांनी आपणाच्या मरणाच्या भिरांत आसतना सुरेस्परा देवा लागीं मागता कितें तें सुरेस्परा आमच्या राया तूं देवा लागीं सुरेस्परा आमच्या राया तूं एकलोच देव म्हाका कुमक कर कित्याक हांव एकसुरी आसा तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो कोणूच ना सुरेस्परा म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा हें एस्तेर राणीन केल्लें मागणें केन्ना तांच्या पदका वरवीं पर्शिया रायाच्या पद आसतना तांकां कश्ट येत आसतना ही सांगली उतरां म्हज्या बाबयनो तिणें सांगली ती उतरां काळजांत हांव सांगली तिच्या उतरांत आमकां दिसून येतालें म्हज्या बाबयनो पयलें जावन कालतेंपण मागता आसतना त्या उतरांनी कालतेंपण आसलें समर्पण आसलें ती जाण आसली आपणाक कितें जायना समर्पण आसलें सकड समर्पण तिलें केल्लें संपूर्ण बरवसो म्हणजे हांव कितें जायना तुजें तें सकड साध्य संपूर्ण बरवसो तेजें तें आसलो देव दिता म्हणली खात्री तेजें थंय आसली ताजे वर्तें जावन तिजें तें आसलो बरवसो वय म्हजे बाबयनो मागता आसतना एस्तेरांनी बरी आमी मागूंक जाय कालतेपणू सोंसणेकाय खात्री बरवसो तशें जाल्यार आमी कितें मागूंक जाय म्हजे बाबयनो 3 संगती मागोवंक जाय पयलें जावं लुकाचो अध्याय 11 वाक्य 3 तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जायत आमी मागोवंक जाय पवित्र आत्म्याक म्हजे बाबयनो हरे पटी पवित्र आत्म्याच्या हजरपणा खातीर मागा पवित्र आत्म्या खातीर मागा कित्याक पवित्र आत्मो जाय आमच्या जिवितांत हर एक मेट करता आसतना आमकां कळीत ना आमी कशें जियेता कशें येता म्हणून पूण हर एक वेळार पवित्र आत्म्याची ससाय मागा पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार आमकां ना भिरांत पयलें मागोवंक जाय पवित्र आत्मो जें वस्ती करता जाल्यार सकड साध्य दुसरें जावन मातयेचो अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 3 अशें सांगता देखून तुमी सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी देवाची खुशी कितें देवाची खुशी म्हजें जिवीत बरें करून जिवोवचें म्हजें जिवीत भाग्यवंत जिवीत जावचें देवाक मेसोवचें देवाच्या खुशे प्रकार जिवोवचें दुसरी खुशी जावन आसा दुसरें मागणें जावंक जाय देवाची खुशी करूंक न्ही म्हजी खुशी करता आसतना कितें जाता दंडून पडता सुकून पडता वायट वाड धरता वा वायट जिवीत जियेता जर तर देवाची खुशी करता जाल्यार सारके रितीन जियेतलो देवा जाय जाल्यार बरी जियेतलो प्रत्येक तरान हांव भाग्यवंत जियेतलो देवाची खुशी करचें दुसरें जावन आसा तिसरें जावन आसा म्हजे बाबयनो जायती आमी त्या सवा मागण्यांत आयल्या देव दिता मागोवंक जाय मागात कित्याक म्हजें तें बरेंपण जायचें मागता आसतना म्हजे बाबयनो कितें गरज आसा गरजेचें मात मागोवंक जाय म्हज्या बऱ्यापणा खातीर हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर न्ही मागता आसतना हेरांक वायट बरें मागोवंक जाय तशें जाल्यार म्हजे बाबयनो आमी मागण्या विशयी शिकता आसतना आसूंक जाय आमच्या मागण्यांत पयलें जावन तिरासान कालतेंपण सोंसणेकाय लज नासतना मागोवंक जाय तसो बळोक जिजू आमच्या भावार्थांत मागल्या वेळार दितलो म्हणलें बरोवशेन आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया